वास्कोत नुस्त्याच्या बोटींचेर कामगार मेळपाक कुस्ताद जाला। कामगार येवपाक भितात कारण पुलीस धरून व्हरता। नुस्तेमारी इंडस्ट्रीक आधार दितले जाल्यार पयलीं म्हळ्यार सरकाराचें सहकार्य जाय म्हण जुजे फिलिप डिसुजा उलयला। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। पण सध्या आमगे फिशिंग सीजन स्टार्ट जाता, आमगे लेबर शॉर्टेज जाल्या। लेबर आमची बोटी आहा सगळी बंद जाल्या। आतां वास्कोच्या जेटीसून पर्सिंग 7% गेले भायर आनी आमची येयल्या ती जाल्यार कॅच सारके कमी आहा। ओके, कितें मागता तुमी डिपार्टमेंट? आम गव्हर्मेंटाक मागताय दोन्ही, बट जेन्ना सीजन स्टार्ट जाता तेन्ना सारकी आमची दोगांयकूय सारकी जेन्युइन हें करची म्हणून दोन्ही एक बराबर सारके ना, एकल्याक पयलो एकल्याक हाटी तें चोवचें म्हण मातशें। वर्कर भिता पण वर्कर भिलो म्हणटकूच हे फिशिंग जेटीचेर ते वर्कर सांगताय आमी वास्को फिशिंग जेटीचेर कामाक वचना कित्याक आमकां पुलीस धरून व्हरता। एक पाटी हांव लास्ट टायम हांवें फिशरी मिनिस्टराक सांगलें फावो ते भाशेन लायक सिजन हे सोलार म्हणटा ते सुंगट येताच दोरयाक येताच आनी जेन्ना दोरयाक येयले म्हणटकूच हे मारपाची कॅपेसिटी आमकां आसूं जाय आनी जेन्ना टायमाचेर हे आमी तो सुंगट मारना ते दुसरे स्टेड्यांनी वयता, खूंय पावता, कशें पावता कित्याक वो उदकाच्या करंटाचेर वयता जे आनी खूंय वयता। सो आमचे हितून येयले म्हणटकूच ते आमी आयज मारूंक जाय। इफ जेटी आयज म्हणटा ती इम्पॉर्टंट। आमकडे अबाउट 200 बोटी आहाय त्यो आमी एक बराबर कॅच घेवन येयले जाल्यार बोट्यो 10च बोट्यो हिंगा जेटीक लावपाक मेवता आनी ह्यो 10च बोट्यो थिंगा आनी हेर बोटी भायर उरता हेर बोटी भायर वता पूण हे भशेन भायर उरोन नुस्त्याक कितें पिड्यार जाता। नुस्तें एक पावटी कितें आमकां जाय जेन्ना बोटी वयले आमी नुस्तें हाडलें फ्रेश आमच्या बाजारान गेले फ्रेश आमच्या लोडिंगाक गेले हें जावपाक शकना कित्याक आयज जोरी तर फिशींग आमच्या इंडस्ट्रीक तर हेल्प करतले जाल्यार पयलें म्हणटा तो गव्हर्मेंटाचो आमकां सपोर्ट गरजेचो।